तिथल्या चा पिऊन येऊन बसल्या हंगा. जीव पुरा पुकू पुकू म्हणतस मका. आता चढवाना घरा येऊचे टाइम झालाय. पाप ते चाललंय कसं करते की ही सुरेखा. हा सकाळ दुखून भारी कप्पून असा बा. मी गेला गोळ्या तिथल्याची समा म्हणून लयताना हा उरलेले का हा हू म्हणून लयता समा उरलयताना आणि केती गेल कोप देवील ना बा. आम्हा आज परीक्षे भारी सुलभ असेल ग. हा वय वे बाबा खैन गेला येनी वे निके तशी कसला कुलैत गो आम्हा. कसं झाला तुका को पहिला वे. ಅಮ್ಮ ಮಿಗೆಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಅಸಿಲ್ ಗೋ ಅಮ್ಮ. ತೂ ಕಾಲ್ ಪೂರ ಮಗ್ ಸಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲವೇ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಅಸಿಲ್ ಗೋ ಅಮ್ಮ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಮ್ಮ. तुगेले थँक यू पुरा बघले दवरी कसं काम केलं रे तू आजी. अम्मा अम्मा बाबा कसने जोर कर नको तान कसने करनी. हा आजी स्कूलला गोतना वट्टेरी वंकल गो मत पाप कसन दलकी कितकी मक तक सम उल्लो चकदानी गो. मिगेल बाटले सिलू तक दिले आणि हाव क्लासरूम चमकल गो कसन दलकी गो अम्मा. घरात केलेले बंगरात असेल उंडी सोनं ते सुनमा एलगरची उंडी खाल्ल्याने आणि कसं दत्ता आणि करत्रे तू ಅಮ್ಮ ಕಸಲೆ ಕಶಿ ಮಾರ್ತು ಗೋ. ಆ ತು ಕಸನ್ ಕೆಲ್ಲು ಗೋ ಅಮ್ಮ. ತಂಗಲ್ ಖರ್ಚು ಉಂಡಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಂಕುನ್ ಗೆಲ್ಲರಿ ಆವ್ ಕಸನ್ ಕೊರ್ಚು ಗೋ ಅಮ್ಮ. तुका दुसऱ्या घरा वचून खाऊचे शोकी सुरदला नवे नव तुका कशी गडम दवर कपडे. अम्मा सोड गो अम्मा सोड गो. कसले गोश करता यो यो इकडे यो या अम्मा सोड तुका. ए गंडी नु तो साइड गेल्ली दल्ले नत तू काय पट पडे तू काय पट पडता. ಕಸಲೆ ಗೋ ಅಮ್ಮ ಕಸಲೆ ಕಶಿ ಮಾರ್ತು ಗೋ. कारण संकवे कारण हा तुम्ही दोघे मिळेल डोळे क्लब नकती वसत कडे तिक हा तक आम्ही घरची उंडी खाऊचे दायना त्याने मने तरकारी घालनो तिथली रूच कोण उंडी केला हका खाऊचे दायना ते सुनमेल घरा वचनो उंडी खातस तज्वेरी तिक दनपार उंडी दवरनशी पूर्ती उंडी हो एकलो खावणे लागे कंचन मने हका कसा कर आता. ये अम्मा अम्मा तईच राब गो यो नको आ अम्मा सोड गो मत का सोडी यो रे बाबा आम्ही बाहेर जा बाहेर काही वाटत ती राबात हंगा पब्बन केलं काम को. सुरेखा ए सुरेखा कसं दल गो तुका अंगन तो भूत गीत रिगला की कसं नाही सोडतं का सोड नता. हे पुरा तुम्ही दिलेल सलगे तुंगे लिमिटी तो चाललो अशीदल्ला आजी मुकारी तगल भविष्य कसने चढून डोकं पडे हा मात्र नुतरा बना. सुरेखा भीतर वस तू नुत्त भीतर वस विषय कसा म्हणो हा बाबाला निमगिता वस नुता भीतरी भविष्य के आम्ही पर चढू पोसी नी गो होरदो नाईली संचक नुत्त भीतर वस तुको को पहिलं नवे नुत भीतर वचनो एक लॉट थंड दापी दायदले तका थोडे लिंबिया रोसनी साखर की गोड की घालनो पी चिकी पित्त असलरी देऊतले वसरा भीतरी. बाबा यारे देवा हं यारे बाबा हा तुगला गुलायता यारे देवा या. पण ಒಳೆಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ ಕಶಿ ಮಾರ್ಲೆ पण ಒಳೆಮ್ಮ ಆವ್ ಕಸನೆ करनी ಒಳೆಮ್ಮ. होई रे देवा तू कसने चूकी कर नी देवा अम्मा काजी कसे की कोप पहिला हंग्या तू मी गेला बैसून उले हा तुका चंद कोण पायर नीत करून घेते यारे चलडा यारे देवा. बाबा तू कसले काजी सुनमेल घरा गेलेलो. आजी आमको पुरा परीक्षा नवे अन्नो कनी अमणीक तुमचे आपण होरी म्हणो गायन मायन काल म्हाका सांगिल्लोळे मा तशी जावन हांव तांगेल घरा गेलेलो. तुका गोतच नवे हांव तांगेल घरा गेल्यारी भितर वच्चे ना भायरीच आमी पुरा खेळचे म्हणो. आजी तांकां आपोचक म्हणो बागला लागीं गे वतना सुनमाई भितर यो म्हण आपयली. हो होई वे तंक दोघंक स्कूला पण चक म्हणतो तंगल घरा गेलेल्वे हा आसरे देवा सुरवेरी ते दाळ पुसूंगे तू रोडचे माका पळोचे दायना पुटा दाळ पुसूंगे देवा मिगेल बाबू दोंत नवे राब आजी अज्जेत नवे अज्जेलाक सांगू नो समोजी अम्माक जोर करून देतले.
नाका नको हळेमा अम्मा कनी जोर करत नाका असो असो ಆಯ್ತು रे देवा ಅಮ್ಮಲ್ವೇ ತುಕ ಇತ್ಲು ಮೋಗಸ್ನವೆ ಮಕ್ಕ ಖುಷಿ ದಲ್ಪುತ ಹಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಗರಗೆಲ್ನವೆ ಮಗಿರ್ ಕಸಂದಲ್ಲೇ हांव भितर वतना अन्नो आनी अमणी आनी के रेडी जायन येसिलींती तशें जावन हांव थंय बसलो सुन माई खाण खाता आशिल्ली खाण दिवच रे देवा म्हणली नाका माये म्हणलें खा रे देवा खा रे म्हणून वताय केली नाका माये म्हाका उंडी कसने नाका हांव घरांत वरें खायनी नाका म्हणलें अयो ते शिवाडचे चेडूवन खाण खायनाशें येवचवे खावका रे पुता खा म्हणू वाटेन तूं वाण दिवन हे जबरदस्ती केल्ली वळेमा हांव कसन करचें वाटे घाल मागीर म्हाका म्हणू आत्तां दिल मागीर हांव सोडचें जातवे तशी जावन हांव कश्टार खाल्लें वळेमा हा सम्मा एक पण 3 दिलेल खाल्ले वपासनी 3 दिलेल कसले खावका असेल तुवें तिने एक पण दिलेली उंडी कशकी कष्टारी खाल्ली नाही गिळली म्हणून येत मागीर वापासनी वाटच्या कैली नाका नाका म्हणू त्या वाट्या वयरी मिगेल हात आड धरले जाल्यार ती आयकन अशी एक हातान तूं मिगेल हात लोकोन उंडी आनी चटणी वाडली हांव कसं करचोळेमा तूं अज्जा आनू पुरो जन सांगतात नवे वाटे वाडलेले सीत प्रवेश करचे नज्ज एक कण सीताक 6 म्हयने राखा आमी ते बेळसूच्या रैतांक बारीक कश्ट आस दुड्डू दिवन हाडचे दुड्डू जोडच्याक कश्ट आस पुरो म्हण तुमी सांगतात नवे तुका गोतच ना वळेमा हांव कश्ट असलेरी सूख असलेरी हांव जेवत म्हणू आनी हांव वाटेन तूं व्हडलेले कसने सोणा म्हण तूं गोतच नवे वळेमा तशी जावन हांव कश्टार खाल्ली वळेमा आणि तीन तुका तूप नी घाल्ले काय तूप लावून चटणी लावून पुरो चंद कोण खाल्ली काय तुवें कसने सुनमायेन तूप वळवे सुनमाई तूप ओडतलवे ती खंयची नमने कंजूस मारवाडी म्हण तूं गोत नावे होळेमा सुरवेक तुपा बाटली भितर चमच बुडयली आनी एक चूरू वाटे वयर हलयली तेदना होयकी नैकी एक हनी पडले दोन्ही पंत तिने चमच ते बाटली भितर बुडयलेले समेत ना तशी एक चूर पपुडलेली वरी केली तूप वळली के ती तूप आनी मात राव तांगेल घरा दिकन तूं वचना पळय राब म्हाका आजी तिने हंगशी फिटींग दवर न्हू अम्मा लग्गी मारयल नवे हांव हे गायन माये लेगी सांगना जाल्यार कशेलेक तशनी कोड नाही देवा ते सुनमाई चिकेची खाण जेवणांतो चिक्के तशी ती असो तिगेले बुद्धी गोतच नवे सोडी तुगेला अम्मल परदावनो हांव तुगेले सॉरी निमगीत पुटा असो ते सोड सोडी तुका अंगाक पुरा हांव त्याल लयता आजी आनीत नवे अन्न नईल तेदना कसने पुणी एक पियाव बजकी मिरसांगी बजकी कसने पुणी करू सांगता दैतवे ಹೊಳೆಮ ಅನ್ನನ ಹಂಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊರ್ಚಿ ಪಶಿ ತೈ ಹೊಟ್ಲ दुकान येतानाची एक 4 प्लेट कसने चाट्स कसंदलरी अडना पाणीपुरी की मसाल पुरी की सेव पुरी की कसंदलरी अडना हडचे सांगतवे देदलरी हाव तुका फोन कोन दिता आज प्लीज ಹೊಳೆಮ सांग ಹೊಳೆಮ होय होळेमा गोंड्याकन संगीत समास आता अम्मा नारनु प्रमुख सुस्तदला बेजारदला पूरा दुखतच नवे होळेमा प्लीज अन्नलाक सांगूनो 4:30 होळेमा खायनशी सुमार दिवस जाले प्लीज होळेमा नाव येत रे तुवा इतले वेळे रोड कोर्नो आता गोंडीने चार्ज मलकुडले तुगल कान निटूदल पडे रण्य गिण्य पुरा बंद झाले हा असं मारया तुम्ही दोघांनी अशी खुशी रस का आता तुगल अम्माक हे पुरा ऐकून तिके चिके बेजार जाव नसता पक्कने 3 सारे निमगिला रे तू कप्पून फुग्गून बैसू नका इथे अन्नालाक सांगून 4:30 कळवे वचती वज्जून बरोंग घ्यायचे कसं नसकी करत वचती फळ येते कोणालकी उत्तर ऐकून आमगेल चरडू कमी जोर करचन जनवे पाप बाबान ತಂಗಲ್ घरा गेलेल्तेत ना ते सुनमायेन ಒತ್ತ ऐकून त्या नमने वाढले आणि हंग्योन विंगड नमने रुलेली आम्ही चरडुवांक कसं म्हणतती वाटे वाळलेले वेस्ट करचे नज्ज तक्का बारी कष्ट पोगून आम्ही तिथले प्रकोर नसतती अशी पुरं सांगतती पाप ते चरडुवांक त्याकडे उडोच्या काही नाही हेकडे खाऊच्या काही नाही उडेल वे हंकारू म्हणतती खाल्ली वे नाक नाक म्हणता आणि खत्ता म्हणतती पाप केलो पण तम्मी नीती पाठ सांगचे अशी एक संदर्भ रे एक नमने कष्ट हांड्राप करायता नवे हक्क तुम्ही कसं म्हणतती